सगळ्यांकय USA DC मेट्रो कोंकणी संघा सुकून प्रीतीचे नमस्कार. तशीची क्रोधी नाम संवत्सर नूतन वर्षाचे शुभाशय. त्यार वर्ष सुकून आमगेले DC मेट्रो म्हळ्यारी वॉशिंग्टन DC, वर्जिनिया आणि मेरीलँड US प्रांताचे कोंकणी संघ अत्यंत विजृंभणेन संसार पाडवो आचरण कोरनो आयिल्लेस. ह्या वर्ष एप्रिल 20 तारखेक USA वर्जिनियाचे राजधानी मंदिरादकुनु DC मेट्रो एरियाचे 14 युगादी आचरण गम्मतेर जाल्ले. अनेक नृत्य, गान, गेम्स आणि अनेक प्रतिभा प्रदर्शन आमगेल DC मेट्रो एरियाचे समाज बांधवन प्रदर्शन केलेले आसा. हे मात्र नाही, तोंडाऊत दायो तसले मस्त बगे आमचे गेले GSP रांदप, तशीची डेकोरेशन, ऑडिओ विज्युअल हे पुरा सेटअप आमचे गेल DC मेट्रो वृंद मस्त उत्साहन श्रम घालून काम केला. हे वर्षाचे आचरण आणि काय विशेष कसले म्हळ्यारी अयोध्या राम मंदिरांतो आमगेल रामलल्लाले प्रतिष्ठापन जाल्लें आसा. या खुशी विशयू आचरण करूक आमगेले कोंकणी संघाचे हॉड्ड सांचोल्डू वय पुराय ओट्टू येवन भजन, श्लोक, नृत्य इत्यादी अत्यंत भक्तिपूर्वक जावन अत्यंत सुंदर जावन केल्लें आसा. हे पुरा आचरण व्हिडिओ रूपान तुमकां दाखोवच्याक आमी इश्ट पावताच. आमगेल वॉशिंग्टन DC मेट्रो एरियाचे आचरण यूथ ऑफ GSB वेदिकेक हाडूक आमकां आस्पत दिल्लेले आणि प्रोत्साह केलेले यूथ ऑफ GSB आमगेल मस्त धन्यवाद. आमगेले युगादी आचरण पळोवन तुमकां पुराय खुशी जाता, आनंद जाता म्हूण आमी लेखताची. धन्यवाद. आचरणेक आयिल्ले अतिथींक हल्दी, कुंकुम, फूल दिवन प्रितेन स्वागत करचे तुमी पळयता आसच. विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते वदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं. गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. न तेतरातिभीकरं न बोधितार्कभास्वरं न मत्सुरारिनिर्जरं न तादिकापदुर्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं समाश्वरे परात्परं निरन्तरं. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश रक्ष मां. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. जय गणेश जय गणेश
जय गणेश रक्ष मां. Tonight. Our next act is by Arjun, Yash, Amrita, and Anika performing a Bollywood dance to the song Jio Re Bahubali. Next up, we have Vikrant and Meda performing Lord Ram songs, a Kannada song called Ram Siya Ram. Next up, we have Vikrant and Meda performing Lord Ram songs, a Kannada song called Ram Siya Ram.
And next up, we have Samarth and Dhruv dancing to a welcome culminating Bollywood mix. Can we get a round of applause, please? Let's go! Nice. Ah, nice. Whoa. Two little sister superstars performing a dance. Anika and Aditi. Elsa? Do you wanna build a snowman? Come on, let's go and play. I never see you anymore. Come out the door, it's like you've gone away. We used to be best buddies, and now we're not. I wish you would tell me why. Do you wanna build a snowman? It doesn't have to be a snowman. Okay, bye. Do you wanna build a snowman? Or ride our bike around the halls? I think some company's overdue. I've started talking to the pictures on the walls. Hang in there, Job. It gets a little lonely. All these empty rooms, just watching the hours tick by. Elsa, please, I know you're in there. People are asking where you've been. They say of courage, and I'm trying to. I'm right out here for you. Just let me in. We only have each other. It's just you and me. What are we gonna do?
अंतु रामलला प्रतिष्ठापना जलले खुशी विषयी आचरण कोरका अयोध्यांतु वीडियो शूट केलेले अयोध्या का आयलो रामलला मलले एका कोंकणी पद्यक दीपिका पाय आणि अक्षता पाय भरतनाट्यम नृत्य करता हे पद्य प्रिया और पाय आणि श्रेया और पाय हनी अत्यंत सुंदर जाऊन मलले हे पद्याचे लेखकार निवेदिता प्रभू कोरियोग्राफी अक्षता पाय आणि दीपिका पाय Can we give a round of applause to all these new faces? तुम्ही कंच गावात सुकून आयला इंडिया? I'm from Mumbai. See, I am Bharat Malia's father-in-law. मला लगे दो काव्या आम्ही ॲक्च्युली 3 महिने का गेलेले and we are very lucky to participate in this very good organization. So आम्ही आता Bangalore illa. Next month we are leaving America. So now we are the chief guest and the most guest.
Bhaskar and Lakshmi Shanai from Reston. I was very happy to come here today for this GSB Sabha function because I used to actively get involved when I was in Bombay at the GSB Sabha Bombay, and my father was a scholarship league founder member, and my mother also has been a member of that, and it gives me a great privilege to remember them today because they have actively taken part in the GSB Sabha functions when they were in Bombay for 60 plus years. My father, Mr. Gurupur Nagesh Prabhu, he was a great social worker. He's helped many people with jobs, alliances, and above everything, I'm proud to say that I'm his daughter because he was a freedom fighter. He took active part in the Quit India movement, and there are a lot of freedom fighters who worked relentlessly behind the scene, and today India is enjoying the freedom. And I don't want to forget any of those freedom fighters because of whom, apart from the great leaders, we got our freedom. And I do remember him very much today, and he was imprisoned also for 2 years because that takes a lot of courage, to fight for the nation. So I'm very glad I could remember especially them today, and my mother who took very active part in the GSB Sabha functions. And I thank Anu for telling me about this, because of which I could be here today. And I hope to have many interesting interactions in future, and hope we have at least 2 functions per year so we can all get together. And I am very happy to meet all of you, and I hope we have a blessed year, a blessed week, and hope in God blesses India and God blesses us. Thank you. Thank you, and thank you all for joining us today. We're so lucky to have you. And next up, we're gonna have Subram Uncle and Aroti Auntie singing Pela Nasha Pela Kumar from the movie Jojita Wohi Sikandar. चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया कि साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं,
क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा पहला खुमार, पण आमचे गेले जेवण की आजी वय वय आज ये आमगेला युगादी फंक्शन म्हणून आमगे टिपिकल आमचे गेलेले रंदे पुरा स्टार्टिंग फ्रॉम दाळीताय मागीर बिब्या उपकरी पहले बिब्या उपकरी कड़गे चक्क सो पूरा लसूण बी मत्ती पूरा रंदे आणि बटाटा सॉंग आणि चना गोशी आणि यहाँ पर स्पेशल पत्रोड होता है अमेरिका पत्रोड क्रीम मिल्क ओ पत्रोड संगा हप्पोडो हप्पोडो मागीर वलवल आनी मागीर सारू आनी आंबे उपकरी पूरा रंदे ताजे मागीर तोंड गोड करता न्हू आमी तोंड गोड करून आमगे हांगासर मडगणे आमी कशी सुरू करता न्हू बिब्याची पूरा मडगणे मडगणे आसत आनी पायस आसत आनी मागीर जिलेबी आसत या पूरा आमगे स्पेशल जेवण पूरा जनांक ओटू मेळ्ळो पूरा जनांक ओटू बैसून जेवका म्हणून या रंदे पूरा खंय मेळना हांगा US खंयचे रेस्टॉरंटा मेळना त्या निमतान या पोटलाक करून पूरा ओटू बैसून आमचे गेल्या ना एकच जणाक अशी विंगड वरायटी सो कोणी शिकू येता खंयची वरायटी एक जणाक अशी येता सो पूरा जन लायक गम्मत तेंची आनी हॅपी युगादी वया पूरा पळोवन तोंडा उदायला आणि पत्रोड एक पण नको या वापस वाव आता का थांब एक पुढे फर्स्ट क्लास हॅपी युगादी Hi guys, my name is Nina and today I'm going to be quizzing all of you on Konkani to see who knows their mother tongue best. So the first game we're going to play is a rapid fire translation game. What is love? I got Mogu.
What is please? No problem. It's God. What is cold? What? Okay, you got that right. So what is heart? Okay. What is bead? Okay, we'll count it. What is spatula? Okay, what is buds? Okay. What is gossip? Yes, okay. This is a special one because nobody told me the answer. So, no. the other one. What is 58? So you guys can answer too, but what is 58 in Konkani? I don't really know the answer. It's just question mark. It's just a question mark. I don't know the answer. Okay, let's skip it. What is braid? What is festival? What is taste? Yes, okay. Okay, give it up for our volunteers. Okay, I need 2 more volunteers for the second game. म्हणजे ना बोलत काम होतं हांगाचे DC कंपनी एक बॉटम ओके ना शेखर राव आणि या DC कंपनी नाल Okay, so the way this is going to work is I'm going to say a description and you have to guess the last name, so the surname based off it. So we'll do an example, we'll do just here. So in Konkani language, this surname means foot or leg, and their job was to maintain ledgers and do all jobs. I'll do it again. This surname in the Konkani... Okay. This surname, the puja temples and its rituals were conducted by these... Yes. This surname worked in the army and were army commanders. Naik ma'am. Yeah. This surname was originally from Goa, and they took administrative jobs, and they were called Shan Bags, which were clerks, and later they became this. Shano, yes. This surname were caretakers of Prabhus, which are known as Mahalla, who are now called... Yes. This surname were feudal lords that called themselves gods. They were very rich and lived in palaces called mahals. These were feudal lords and they called themselves god. They were very rich and lived in palace homes and were called mahals. That was mahals.
You guys give up? Yeah. Prabhu. Wow. These cultivated herbs and were called Cultivated what? herbs. Vaidya. Kidney. Kini. These were foot soldiers with a spear called Bandu, and they're called Baliga. Yes. हार्दिक स्वागत हांगा हांव हिंगा पळय मेगा लोटस विनायक भट ताका ऑलरेडी करता आमी आज ही पंचायती करता ही 3 जनरेशन 3 पिढी होतो एक्सपिरियन्सेस हांगा होल्ड जाता कसो एक्सपिरियन्स आसा सिनियर जाल्यार तांगे कसले सानपणाचे होल्ड जातना तांगे कसले उर्गासाचे to help them, to help us understand how they grew up. So this is going to be the first episode. Hopefully we'll continue it every year. With that, I'm going to hand it over to Vinayak, who's going to introduce the panelists. But before that, one more round of happy birthday to him. So yeah, madam, the panelists, I'll just introduce you to them. One of the unique things that you will see here is, on this stage, you have 3 generations sitting next to each other. Right from senior citizen, we have Kiran Mai, Kamat Mai, her daughter Bhavna Kamat, and her granddaughter Ankita, who is being So you heard about the generations, right? You have boomers, then there is Gen X, then you have Gen Z, and then I didn't know that these guys who are born after 2012 are called Gen Alpha. So something new to be learned today. So we have Gen Alpha is Samar Bhakta. We have Gen Z, Anki, you already heard. There is Shreya. And then there is a senior citizen again, it's my mom, Sandhya Bhatt. And Vijay Naik representing Gen X. Alright. And the males. No, they're too much. I made sure that there's like a little bit of gender equality. So with that, we'll start with our very first question to our senior citizens. Okay. So, Kamat Bhai, no, I'll ask my mom this question. Kamat Bhai, will come to your next one. So, should I call her mom or should I call her mom? Right? So I call her mommy. So, mommy. आमचे गेल्यान क्वेश्चन म्हळ्यार आमगेल्या पोट दुखून आमी ट्रेडिशन केलेलें आसा पळय आमगेले एक फंक्शन्स आमी अशी ओड जाताना दिवाळी म्हणल्यार गणपतीची म्हणल्यार युगादी म्हणल्यार सो त्या टायमार तेन्ना कशी आसता सर त्या टायमार आनी आतां ओवर द इयर्स आतां आमी 40-50 वर्सां जाल्या सो तुमी आतां पळयता कशें दिसता तुमकां ह्या पुरा सेम फंक्शन्स ह्या जनरेशनान आनी आमगे जनरेशनान सेलिब्रेट करता जनरेशन म्हणते सांगचे जायना इतलो लायक आशिल्लो म्हळ्यार युगादी म्हळ्यार आमी 4 दिवस फुडें करता संवसार पाडलो आमकां नव ड्रेस मेळटा ड्रेस म्हणटा ती आतां तेन्ना अंगल म्हणचे आशिल्लें नव अंगल मेळटा नवे सगळें करता ती सगळें बारीक लायक आशिल्लें आनी युगादी म्हळ्यार जे आमी युगादी म्हणटा ते युग म्हळ्यार कसो न्हय युग म्हळ्यार नवे न्यू आनी आदी म्हणून म्हळ्यार स्टार्ट ते आमगे ते जी दिवस चैत्र फस्टाक आमगे युगादी स्टार्ट जाता त्या दिवस एन्जॉय करता आनी वर्स त्या दिवस हें सुरू जाता कसो न्हय पर्व सुरू जाता आतां युगाद जाले मागीर श्रावण सुरू जाता श्रावण सुरू जाले नंतर अष्टमी सुता पुनव मागीर दिवाळे पर्व मागीर माळ प्रत्येक एक आमी गमत करता आशिल्ले आमी राखून बसता आशिल्ले तेन्ना आमकां परब येता म्हणून सांगून आमकां तेंच एक एन्जॉयमेंट आशिल्लें आनी विंगड कसो न्हय आशिल्लो आणि आता तुमगेले ह्या जनरेशनान सेलिब्रेट करताना तुमकां कशें दिसता कशें जाता जाल्यार फुडेंचें इतलें ना जाल्यार हांगा विसरणी चेडूं विसरणी चन्न करून करता ती एन्जॉय करता ती आतां कितें जाणांनी मेळ्ळें फुडें ओल्ड उड आसता आमकां पळय की न्हय ओल्ड पुरो उड आसतात ते यो आमी हें करता आशिल्ले ती तें करता आशिल्ले ती आतां युगादी म्हणटा इतलो खुशी जाता
आणि नवे नवेची आणि ते फोडून घरकडचं घड आरती करची वाळप करचे ते सगळं Atami Amgal Gen X, like our generation, we'll ask them a question. So Bhavna, question for you. When we, 2000, Sakat mostly Amgal Gen 2000s आई. So Sakat mostly 2000 आई ले. So that time our yattana, kasha se le US. What was your experience? Any memorable experience that you want to share with us? Yeah, 2000s yattana nave vardik join ayille. Very exciting times. But mak kai randaputna shile. So that was like the big thing. Zero randapa and missing family. Tavali आईच्या आता म्हणके सतत कॉल करू जायना आशिल्लें कॉलिंग कार्ड आशिल्लें बट अदर दॅन दॅट प्रत्येक लायक आशिल्लें म्हळ्यार इट वॉज एक्सायटींग नव काम and the technology was coming up, so it was good times. Ask about language. So my daughter struggled a little bit with the language, Konkani language, because she used to mix various languages together. For example, one day she was like, why is this pani hulling? So she was mixing English, Hindi and Konkani. Did you guys encounter anything like that? Or do you have any funny stories or some interesting stories about the language? Because Konkani is not a very not many people speak, so what were your thoughts growing up? How Konkani like Unoleta? But yeah, I think, I feel like I spoke it when I was little. Maybe, no? I think Adi spoke more than you. Oh, okay. Well, I think I knew a little bit, but as I grew up and I was exposed to more like English, like I even learned Spanish. Like I feel like I know more Spanish than Konkani at times. But yeah, I think like anything that I knew kind of diminished. But I can when I go to India, I can still pick a little bit out of my back pocket and have enough to converse with my family. Is that true, Mama? Good job. How about you? How I Konkani like Uleta? I was born in India, so my first language was Konkani. And then when I moved here, I think over time you don't hear a lot of people speaking Konkani, which makes it more difficult to practice. But luckily, I also have my mama, and I think whenever I speak to her, I'm able to keep it going. So I'm hoping that my parents will be able to keep my future kids keep that language going. I do like Konkani though, because it's like a superpower where you're around so many Gujaratis, Tamilians, Telugus, and Konkani is that one language where you can speak it and you know other people may not understand, so you can say things secretly and trusting that no one else knows except in this room. How Konkani like Uleta? So do you have any funny stories or interesting stories about it? Na amigo ka the stories na but amigo amani an always magsangta chi Konkani ulay. Oh, very nice, good job. So I try karta Konkani ulay chaka. Amigo brother ke autorishe ke ta Konkani kashulay chaka. But nothing much about Konkani, I just ulay ta. Very nice, a big round of applause. So for our last performance, this is the grand finale. This is a true showstopper. We flew these dancers in from all across the world, and they're extremely talented, passionate, they're beautiful. Let me go see if they're back there. Okay. So for our last performance, this is the grand finale. This is a true showstopper. We flew these dancers in from all across the world, and they're extremely talented, passionate, they're beautiful. Let me go see if they're back there.
युगादी. हॅपी युगादी. हॅपी युगादी. तुमगेल डान्स भारी लायक जाल्ले. थँक्यू. तुम्ही खंयचे पद्य भरतनाट्यम केलेले? आम्ही ते अयोध्येका इला राम लल्ला म्हणू कोंकणी पद्य ते या पद्य अयोध्येंतू पिक्चरायझेशन केलेलं सो आमकां ते पद्य लायक जालेलं सो तशें पिक केलेलं. भारी भारी ग्रेसफुली तुम्ही डान्स केले नाही का लायक जालें आमकां पळोवच्याक पटून. आनी हे पद्य म्हणटा तुमी कशें सिलेक्ट केलें? हे आमी यूथ ऑफ GSP तू पळयलां मागीर आमगेले आमचे केल ग्रुपान तू माया म्हण आसा ती आमगेले WhatsApp ग्रुपाक घाल्लेले सो ते आयकल कुडले आमकां भारी खुशी जालें. आमची केलं असल पद आमी फुडें आयकय न्ही आनी हे व्हिडिओ पळयल्यार पळय राम मंदिरा एदूर कळलें भारी लायक आसा आनी प्रिया पैन आनी श्रेया पैन दोग जाणांनी भारी लायक कोन्न म्हणला सो ते पळयल कुडले ईशान फर्स्ट म्हणलें कोरया आमी हाका म्हणू सो इट वॉज नायस व्हेरी नायस. ब्युटिफुल सिलेक्शन आणि ब्युटिफुली Thank you. executed. You girls, you ladies look so gorgeous on the stage. Must like the project. Thank you. Congratulations. Thank you. तुमका आमचे गेले पद्याक कोरिओग्राफी करू कशें जालें की कशें केलें तुमी? ॲक्च्युली भारी खुशी जालें आमकां मस्त रिलेट करू जालें आमची गेल अशी निमित्त अँड अशी नवे नवे पद्य घालता आसल्यार आय थिंक आमकां भायरचे देशा आशिल्ल्या जनांक थोडे आनीक चड इंट्रोडक्शन चड मेळटा ताजे विशयान. आनी आमकां मस्त टायम लागले न्ही आमी ते कश्ट गी म्हण लेखले 2 सेशन तितले 2 पटी मेळ्ळे कोरिओग्राफी जावन जालें. हॅलो तुगेल नाव कसें ने? अदिती. अदिती तुगेल नाव कसें ने? मेधा. तुगेल नाव कसें ने? विक्रांत. अनिका. अमृता. अमृता. तू कसं प्रोग्राम केला जी? डान्स केल की कसं डान्स केले? तू तिगे लोटू डान्स केले नवे खंयचे डान्स केले? फ्रोझन. फ्रोझन. आणि तुम्ही स्टार्टिंगाक कसं केल्लें एक भजन म्हणलें नवे खंयचे भजन श्लोक म्हणलें नवे? हां सांग. गणेश पंचरत्न. कशी आशिल्लें तुका मजा येईल की? बाय. आजी प्रोग्रामान तू कितली प्रॅक्टीस केली तुम्ही ते श्लोकाक? 3 weeks. 3 weeks. मग तुमका प्रॅक्टीस करताना मजा येईल की? ना. ना तुम्ही प्रॅक्टिस मेळ्ळी तेन्ना खेळली की तुम्ही? Ask me what's the program. कसं प्रोग्राम आशिल्लो आजी? Rama. आज युगादी प्रोग्राम आशिल्लो न्हय? Wait. युगादी म्हळ्यार कसं म्हणगोतस की तुमका? Celebration of love. It's a Konkani New Year. Yes. तू how old are you? कितले वर्ष तुका? 4. कितले? 4. 4. 8. 8. 8. 7. 7. 4.5. 4.5. तुम्ही घरात कोंकणी उलयता की? थोड्यांची. तू 100 million thousand 20,000. कोंकणी उलयत की तू? वय. तू घरात थोडे उलयता. तुगेल बहीण उलयत की कोंकणी? ना. तू उलयत की? हांव थोडे उलयता. थोडे उलयता. व्हेरी गुड. पूरा जने हॅपी युगादी म्हणयाची ओटूची. Can we hold the mic and say? ओटू हॅपी युगादी म्हणयाची. Happy Ugadi. ओढान म्हणता. Happy Ugadi. नमस्कार हॅपी युगादी. हॅपी युगादी. आज तुमगेल प्रोग्रामाचे AV सिस्टम भारी लायक कोण आयक पडला आमकां. ह्या सिस्टम तुमक सेटअप करू कितलो वेळ लागलो? सिस्टम सेटअप करच्याक अराउंड an hour. 1 घंटा. But there was some preparation we had to do, but it was okay. It was okay. Very nice system. Thank you. भाई साऊंड सिस्टम भारी लायक आशिल्लें. या पुरा सेटअप ऑलरेडी आशिल गी ह्या पटी नवे घेतली गी? No, we have it पहिलेचीची. पुरा आशिल वे. We want to buy a newer system. Okay. Much easier to set up. Sure. Now system next year with Next year. आमगेल नेक्स्ट इयर युगादी जो दिवाली का आणि काय इझिली आणि काय लायक high quality mics. So maybe that will entice more people to come and attend the Ugadi function. वय वय नाही आयचे भारी गर्देर जाल्ले आणि टॉप नॉच साऊंड आशिल्ले. सो थँक यू व्हेरी मच. नमस्कार. हॅपी युगादी. आज हांगा कोंकणी DC मेट्रोचे इव्हेंट युगादी इव्हेंट आशिल्ले. तुमी आयिल्ले खुशी जाले
कशें आशिल्लें इव्हेंट? व्हॉट यू थिंक? भारी लायक जालें ऑफकोर्स व्हेरी कशें जालें व्हेरी एंटरटेनिंग आनी मस्त लायक जालें. थँक्स फॉर कमिंग. आणि तुम्ही कमिटी मेंबर्स, सो हे इव्हेंट ऑर्गनायज करणं अशी जनांक अशी खुशीर दवरचें का? वॉट ऑल वेंट बिहाइंड इट? तुमगेले थॉट्स कसो आशिल्ले इतले एंटरटेनिंग प्रोग्राम करणं सो पीपल कॅन कम अँड मीट? वॉट वेर युअर थॉट्स अबाउट इट? नमस्कार. सो आम्ही युगादी एव्हरी इयर करचे. सो मेनली आम्ही चेडूंक इनवॉल्व करचे आनी आमगेले नॉलेज आनी कशें तांकां कोंकणी भाशेचे आनी अर्थ जावका तापरे शिकच्या खातीर आमी अशें कसले प्रोग्राम्स आनी करचे. सो ह्या वर्सा आमी एक लायक कसो केन्ना म्हळ्यार क्विज दवरले का. सो चेडूंक ट्रान्सलेट करूंक सांगला की इंग्लीश वर्ड्स आमचे गेल्यान कशी उलोवचे म्हणून. सो तें एक आशिल्लें. आनी एक म्हळ्यार आतां आमगेली कोंकणीन तो GSB कम्युनिटी इतले आमगेले सरनेम आनी आसा. सो सरनेम कशें आयले म्हणून तें एक क्विज आशिल्लें. सो तसलो एक प्रोग्राम दवरला. मागीर चेडूं आनी मस्त पुरे डान्स आनी पयलीं अयोध्यान तूं रामालें इनॉग्रेशन आशिल्लें. सो ताजे वयरीत मस्त जाणान चेडूआन पद आनी म्हणलें आनी डान्सय केला आनी सन्माद न्ही हॉडनानय केला. सो तशी इव्हेंटफुल कशी दवर म्हणून तशें पुरे करचें आमी. दॅट्स व्हेरी गुड. आणि जेवण आनी खाण कशें आसता तुमगेलें युगादी म्हणून? जेवण म्हळ्यार आम्ही एकदम ट्रेडिशनल जेवण केलेलं. सकाळी रांदप कोण हाडलेलं, चण्यांक अशी 2 पत्राट 2 कडगे चाक्क US तू पुरो सगळं ट्रेडिशनल युगादीन कसं करतात. ती मडगण आशिल्ले 2-3 नमुन्या मडगण आशिल्ली, जिलबी आशिल्ली, मस्त सकट आशिल्ले. सकाळी गंमत जालें ते खावन उड घासयलो. आमगेले इंडियान तो आमी कशी सेलिब्रेट करतात तशीच. सो आमी आमगेले ट्रेडिशन आनी कीप अप करताच अशी. दॅट्स व्हेरी गुड. थँक्यू सो मच. हॅपी युगादी. नमस्कार पुराजन. नमस्कार. हॅपी युगादी. सो हांगा तुमगेलो युगादी इव्हेंट आशिल्ले. सो हांगा एक क्वेश्चन आसा आमकां विचारता. सो हांगा पुराजन आमी आतां सोसायटीक गिव बॅक करचे सेवा वॉट एवर यू डू म्हण आसता. तुम्ही हांगा युएसांत एक काळ राबिल्ले निमित्त. वॉट इज युअर ओपिनियन अबाउट द सेवा गिविंग बॅक टू द कम्युनिटी? वॉट यू थिंक अबाउट इट? ना आय थिंक सेवा करचे एकदम खरें इम्पॉर्टंट आहे. कित्याक म्हळ्यार आमी कश्ट काण हांगा आयिल्ले खबर आसा आमकां. तर देर आर लॉट ऑफ पीपल अनप्रिविलेज्ड डिजर्विंग पीपल हू आर देर. दे आर लुकींग फॉर हेल्प, रायट. सो मेगेर हातूंत तर पळोवचें गेल्यार की आमगेल्या गांवांत एक स्कूल काडला आमी. तर ते स्कूल नाशिल्ले पयलीं. म्हळ्यार ल्हान ल्हान चेडवाक जे अनप्रिविलेज्ड आसा पळय, ज्या लोकांक पयशे दिवचे जायना, हें करचें जायना, तांकां अशी म्हळ्यार एक तांकां एज्युकेशन दिवचें, तें बी इंग्लीश मिडियम. तांकां दूर दूर वचचें पडटा आशिल्लें. पण आतां आमी कितें केलां, लागींच एक स्कूल काडला. तांकां वचचें जाता. तांकां म्हळ्यार एटलिस्ट तांकां एज्युकेशन मेळटा, इंग्लीश स्कुलाची एज्युकेशन मेळटा. 1st to 5th एलिमेंटरी स्कूल. सो आतां 1st to 5th केला. त्यानंतर मुखार पळया देवाले मर्जी मुखार बी आनी वर्च आसा. पण आय थिंक आमी सगळ्यांना मेळून अशी थोडे तरी कॉन्ट्रिब्यूट करता परत गिव बॅक टू द कम्युनिटी ऑफ इंडिया. Education is very important. So I think one of the good cause that we can provide. क्वेश्चन कसं आशिल्लो पळय, कम्युनिटी खातीर कसं कर. सो आमी हांगा ह्या सिच्युएशनार आसच्या आमी ब्लेस्ड. कितले जनाल विंगड जनाल एफर्ट्सा निमित्त आमी हांगा आसाची. सो आमकां आतां ह्या पोजिशनार दुखून आमकां विंगड जनांक कसं करूं जाता की आमी तें खंडीत करता. आनी आमी कितले पुरो टेकन फॉर ग्रांटेड करता आशिल्ले कितले जाणां ना ते. सो एक हांगा आसचे लागीं आमगेल्या घरा लागीं एक आसा हांगा लागींच कसं म्हणल्यार डलस साउथ फूड पॅन्ट्री म्हणून एक आसा. थंय एवरी वीक होमलेस जनांक तांणी एक नमूने ग्रोसरी स्टोर्स हें क्रिएट करून पुरो ग्रोसरीज फ्रीली दिताचे. सो तांतू हांव कितले जाता की तितले म्हळ्यार कॉस्को वॉलमार्ट तसले कडेन डोनेशन्स पिकअप करून फूड पॅन्ट्री वचून तांगेले पॅन्ट्री स्टॉक करचे. सो तांणी मागीर डिजर्विंग फॅमिलीज एवरी वीक येवन डोनेट दिताचे. सो तितलें सान काम तितलें गुड कॉज. या इट इज ऑलवेज अ गुड कॉज. वी शुड स्टार्ट. आमी पळोवंक जाता तितलें आमी कितलें दिवचें जाता, कितलें करचें जाता, रायट. सो इट इज ऑलवेज बेटर टू गिव बॅक. सो आता तुम्ही कोंकणी इव्हेंट युगादी फर्स्ट इव्हेंट जालें.
आनी कशे कशे आमगेले इंडियन इव्हेंट्स करचे आम्ही usually we have been doing this last 15 वर्ष देखून वोट करता सची आमगेले एक कोर ग्रुप आसाची आनी पुरा this take their time out and we try to bring everybody together. Our community is a small community in the DC area, so whatever we can do आम्ही तांकां वोटू हाडू एक get together see, and also we get to meet more people and there are some of the seva thing that Vijay and Ajit talked about, creating that awareness, and this is the forum that आमकां दिवचें आसा for the people who are either here for a long time or new people are coming in, and more importantly for our kids, because the more the cultural things we do, it kind of passes the torch to our little ones. And as you तुम्ही आज पळयला की आमगेले सांसन चेडवान पुरा कल्चरल भजन्स dance program pura kella means we are passing on that those values chalduanga, and they are taking it from there. So after we go, there will still be somebody to take this tradition forward. So त्या आमगेले एक goal गिरीश म्हणा नमगेले मेन विषय कसं म्हणल्यार चेडवांक तांगेले एक आयडेंटिटी म्हणून मेळटा, तांगेले एक कम्युनिटी म्हणून मेळटा. So we've been doing it for many years to get it all together around this area, DC, Metro and Virginia area janang votto haduka karta sachi. We want to do more events, picnic korka manasa, Diwali korka manasa. So we're trying to spread the word and consolidate everybody around this area. Thank you. हॅपी युगादी. हॅपी युगादी. नमस्कारो. नमस्कारो. भारी चंद जल्ला आयचे प्रोग्राम पुरा डेकोरेशन भारी लायक जल्ला. या पुरा कोण केल्लें डेकोरेशन? आमगेले एक टीम आसा, आमी वॉलंटियर करता ती ओटू येता ती प्रति वर्स, आनी आमी ट्राय करता ती कसं विंगड करचे. सो ह्या वर्सा डेकोरेशन आमी 5 जण ओटू आयले ती, आनी उडगासा खातीर म्हूण हे युगादी बॅनर ह्या पटी हाडलेला. भयंकर कलरफुल आसा, भारी खुशी जाली पळोवन. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏಂಚ್ ಕೊರ್ಚಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅಸ್ಕಿ ಕಿವಿಂಗ್ ಅಡ್ಕಸಲೆ ಥೀಮ್ ಆಲೋಚನೆ करतसकी पिंट्रेस्ट पळोवन आमगेले आयडियास येताची तेंची नेक्स्ट इयर पळोवया तेंची नाजाल्यार दुसरो. या पुरा डेकोरेशन आयटम्स तुमगेले आशिल्ले ऑलरेडी? थोडे थोडे बट फ्रेंड्स आल मेळून वट करनो, वी जस्ट पुट इट थिंग्स टुगेदर. गोंडा म्हणल्यार भारी चंद आसा, गोंडाचे रोज पुरा लायक जाला. एवरी इयर इंडिया वचून एक एक सामान घेवन येवचें. वय वय ते एक उमेद आमकां हे ओट्टू येतना ते एक इंटरेस्टिंग हे आमगेले खातीर की सकाळीक एक नवे 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 आयटम्स हाडचे, ओट्टू येवन मागीर पुरो डेकोरेशना यूज करचे आनी पुरा जणांनी ओट्टू मेळून डेकोरेशन करतना गंमत जाता. वय वय. ओके, हॅपी युगादी. हॅपी युगादी. थँक यू.